बागेवन पावलून तिमोथाक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. प्रितीच्या सगल्या आदीं हांव मागता तें हें, समेस्त मनशा खातीर प्रार्थना करात. मागणी, विनोती आनी दिनवासनी स्तुती, बोव करून राजा आनी उंचल्या अधिकाऱ्या खातीर आमचे पूर्ण भक्तीपणाचे आनी मर्यादेचे जिवीत आमी शांतीन आनी सवस्थकायेन जिवनचे पासत. हें बरें काम आनी देवा आमच्या सोडवणाराक मानतात असलें. सगल्या मनशांनी सोडवण जोडलोली आनी स्वताची ओळख घेतलोली ताका जाय. कित्याक देव एकलोच आनी देवा आनी मनशा मदेस्तूय एकलोच. क्रिस्त जेजू तोय मनीस. ताणें समेस्तांची सोडवणी पासत आपणाकूच बली कशी समर्पिलो. हाची गोवाय ताणें पुरत्या काळार दिली आनी हाचो निरोपी आनी दोन दूत आनी विदेशां सोडून भावार्थाचो आनी स्वताचो दोन शास्त्री म्हाका नेमला. सत तें उलयता, फोट सांगिना. देखून नितळ मनान हात उबारून राग आनी वाद विवाद नासतना दादल्यांनी वेता थंय मागणें केलोलें म्हाका जाय. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. आयकोल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. म्हज्या उल्याक ताणें कान दिलो देखून सर्वेस्पराचें नांव थोर जावं. हो पळय हांव तुका प्रार्थितां. तुज्या पवित्र मंदिराक पळोवन हात जोडून मागणें करतां. तर म्हजे विनोदीचे आवाज आयकून घे. जबाब: म्हज्या उल्याक ताणें कान दिलो देखून सर्वेस्पराचें नांव थोर जावं. सर्वेस्पर म्हजें बळ आनी दाळ. ताचेर म्हज्या काळजान विस्वास दवरलो. ताणें म्हाका आदार दिलो आनी म्हज्या आंगणांत नवो जीव भरोन आयलो. देखून सगल्या काळजान ताका दिनवासता. जबाब: म्हज्या उल्याक ताणें कान दिलो देखून सर्वेस्पराचें नांव थोर जावं. सर्वेस्पर आपले पोरजेचें बळ. ताणें मागलोल्यांक थारोणाचो किल्लो तो. तुजे पोरजेक थारोण दी. तुज्या दायजाक सुकेस्त कर. तांचो गवळी जा. सदांकाळ तांकां उखलून व्हर. जबाब: म्हज्या उल्याक ताणें कान दिलो देखून सर्वेस्पराचें नांव थोर जावं. उद्गार. देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. पुताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. ही सगळी आपली शिकवण आयकतल्या लोकांक दिल्या उपरांत जेजू कापरनांव गेलो. कोण एकल्या सोदपतीचो चाकर ताची खेरीत अपुरबायेचो पिडेन पडून मरणाचेर नीड पावलोलो. जेजूची खबर आयकतोच ताणें जुदेवाच्या वडिलांक ताचेशी धाडलें आनी येवन आपल्या चाकराक वाटाय म्हूण मागलें. आनी जेजूशी येवन
ते ताचे लागीं परातून अशें मागताले, तुवें ताचे खातीर हें करूंक फावो. तर तो आमच्या लोकांचो मोग करता आनी ताणेंच आमकां देवस्थान बांदून दिलां. आनी जेजू तांचे बरोबर वचूंक लागलो. आनी तो ताच्या घराशी पावूंक जबर पयस नासलो तेन्ना सोदपोतीन आपल्या इश्टांक जेजूक अशें सांगूंक ताचेशी धाडलें, सायबा, त्रास घेवं नाका. तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना. त्याच पासत हांवूय खाशा तुजेशी येवंक पुरतो न्हय म्हूण म्हाका दिसलें. एक उतर मात सांग आनी म्हजो चाकर बरो जावं. तर हांवूय दुसऱ्याच्या हाता खाला आसलेलो मनीस आनी म्हजे खाल सैनीक आसात, आनी तांतल्या एकाक हांव वच म्हूण जाल्यार तो वेता, दुसऱ्याक ये म्हणत जाल्यार तो येता, आनी म्हज्या चाकराक उमकें कर म्हणत जाल्यार तो करता. हें आयकून जेजूक ताचें अजाप दिसलें आनी परतून आपणा फाटल्यान येतल्या लोकांक ताणें म्हणलें, हांव तुमकां सांगतां, येदो व्हडलो बावाट हांवें इस्रायलांत पर्यान पळोवंक ना. आनी धाडलोले मनीस घरा परत ये जाल्यार तो चाकर बरो जालोलो तांकां मेळ्ळो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वा काणी तुका क्रिस्ता. मुखेल बोल, एक उतर मात सांग, म्हजो चाकर बरो जातलो. नियाळाक आदार. पवित्र पुस्तकांत देवाच्या उतराक पदवी आसा आनी हेच पदवेन ताणें संवसार रचला आनी वाडयला. देवाचें उतर जिवीत दितलें, नवो बरवसो जागयतलें, स्वताक गवाय दितलें आनी प्रमाणीक जिविताक पावतलें. देवाचें उतर आदावांक आयलें पूण ताणें आयकूंक ना. शेवट कास्तींचो जालो. देवाचें उतर मोजिजाक पावलें आनी ताणें इस्रायल पोरजेक सोडयली. तांकां थारोन मेळ्ळें. देवाचें उतर जेरेमायासाक पावलें. ताणें जायती तोसवीत केली. देवाक नाकारूंक पूण आखरेक हे उतरान तो देवा तेंपलांत न्हीद हाडूंक वावुरलो. देवाचें उतर जोनासाक पावलें. ताणें पोळ काडलो. पूण आखरेक ह्याच उतरान ताका सांगलोल्या निनवेव्या शारांत पावयलो. म्हणटूच देवाचें उतर कितलें बोलिवंत आनी शक्तिवंत तें आमी आयकता. जेजूच म्हणटा, जे म्हजें उतर आयकतात आनी पाळटात तो म्हज्या बापाचें उतर आयकता. शुभ वर्तमानांत आनी देवाच्या पदवेचें उतर जेजू वरवीं सोदपोतीक मेळटा. इतलो व्हडलो सोदपोती जावनूय सगळे ल्हानविकायेन तो जेजूशी येवन आपल्या चाकराक बरो करूंक मागता. ताचो बावाट तपासल्या उपरांत जेजू ताच्या घरा वचूंक वेता. पूण तो सोदपोती ताका म्हणटा, एकूच उतर उलय आनी म्हजो चाकर थंयच बरो जातलो. आयज आमचो थाराव जावन दी, देवाचें उतर वाचून नियाळून तें जिविताक लावंक सदांच वावुरया.